देवाची वेदी सोरी हांव वेता कुशात आयसून तोच म्हाका दितोल्या हांव वेता देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता तुजो स्वार म्हजेर घाल तूं विस्वासी म्हूण घडोय तुज्या ओची दोंगराची दोळेन म्हाका वाट दाखय देवाची वेदी सोरी हांव वेता कुशलतायसून तोच म्हाका दितोल्या हांव वेता देवाशी विश्वास करून हांव वेता सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट भेटयता देवाक दिन वाचून मारियो फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पिटर आनी इजाबेल फेर्नांडीस हांच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आमच्या मागण्यांत दवरया मारिसा वाज आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आमची 400 वर्सांची समारंभणी करपाची तयारी आमी करता ते तयारीचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया नवी फिरगोज गवळीक सभा जी आमचे फिरगोजीन घडून येता हे फिरगोज गवळीक सभेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया तशेंच खेरीत भाशेन मागुया की आमच्या देशाच्या भावा भयणां बरोबर ही जी एलिसांवां ह्या दिसांनी चालू जाल्यांत कालच्यान आमच्या भारतांत एलिसांवां सुरू जाल्लीं आसात ही एलिसांवां बरे भाशेन जावपाक लोकांचेर खेरीत भाशेन आमच्या नागरिकांचेर बरे भाशेन समजून घेवंक आनी बरे भाशेन बरे मनीस ते वेंचून काडूंक पयशांचे आशेक लब्ध न जावंक वो आपणाचेच फायदो पडना जावंक देशाचो फायदो पळोवंक आमच्या देशाचें संविधान सांबाळूंक डेमोक्रेसी सांबाळूंक आनीक आमकां सगल्यांक ही बरी एलिसांवां फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं कोणाशी म्हूण आमी वेतल्या तुजे सवे आसात उतरां सासणाच्या जिविताची भाव भयणीनो ह्या दिसांनी आमी जुवांवाचे शुभ वर्तमानाचो 6वो आवेसवर जेजू जिविताचो उंडो जेजू स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो हाचेर नियाळ करीत आयल्या तर हें सगळें आमी जाणा जाल्यार आमी जेजूचो सांगात सोडचो आमचेर त्रास कश्ट येता तेन्ना काय जेजूक चिटकून रावचें हो आमी निर्णय घेवपाक हे आयचे भेटींत आमकां कृपा आनी बळ मागुया आनी जायते पावटी आमी जेजूक सोडून जे कोण फटयतात जे कोण नागयतात तांचे फाटल्यान गेल्या असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यून सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुजेर विस्वास ठेवतल्या आमकां पवित्र स्नानाचे झरीन तुवें नवी केल्याय सर्व खोटेपणाचेर जैत व्हरून
तुज्या उदारपणाची कृपा विस्वाशीपणान आमी सांबाळूंक तूंच आमकां तुज्या भुरग्यांक मोयपासान राख. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. आख्खे जुदेयेंत, गालियेंत आनी सामारियेंत पवित्र सभा सहजकायेन जियेताली आनी सुम्याची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन भरून ती वाडत वेताली. गांवांनी भेट दिवन वचून पेद्रुशी शेकी लिदियेंत रावतल्या भोगतांशी पावलो. थंय ताका एनियस नांवाचो एक आरकार मेळ्ळो. 8 वर्सां तो काटीर पडलेलो आसलो. पेद्रून ताका म्हणलें, एनियस, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. उठ आनी तुजें बिशाणें सारकें कर. आनी तो रोखडोच उठलो. लिदियेंत आनी शारांत रावतल्यान ताका देखलो आनी ती सगळीं बावाट धरून सुम्याशी परतली. जोप्पा नगरांत ताबिता ग्रीक भाशेन दोरकास नांवाची एक भोगतीण आसली. आपल्या जिवितांत ती सदांच खूब दयाल करण्यो करताली आनी भीक दिताली. त्या दिसांनी ती बरी ना जाली आनी मेली. तांणी तिका धुली आनी उपरांत वयल्या कुडांत दवरली. लिदिया जोप्पा लागीं म्हणटूच पेद्रू थंय आसा म्हूण तांणी आयकल्लें. ताकतीन दोगां मनशांक ताचे सोरशीं पाठयले अशें सांगून, जाता तितले बेगीन आमचेशीं ये. तांचे बाराबर पेद्रू नीट आयलो आनी पावतोच ताका तांणी उंचल्या कुडांत व्हेलो. ताका वेडो घालून सगल्यो विधवा रडटाल्यो आनी आपणाक दोरकासान आंगली आनी हेर वस्तां केलीं तीं ताका दाखोवंक लागल्यो. पेद्रून तांकां सगल्यांक भायर धाडलीं आनी दिमी घालून मागणें केलें. उपरांत मेल्ले कुडी वाटेन परतोन ताणें म्हणलें, ताबिता, उठ. तिणें आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळोवंक ती बसली. हात दिवन ताणें तिका उबी केली आनी उपरांत भोगतांक आनी विधवांक आपयली आनी ती जिवी जाल्या म्हूण तांकां दाखयलें. ही खबर सगले जोपाक गाजली आनी जायत्यांनी सुम्याचेर बावाट दवरलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हूण आमी ताका फारीक करतल्या. परतून म्हणुया. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हूण आमी ताका फारीक करतल्या. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात उबारतलो. जबाब. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हूण आमी ताका फारीक करतले. सोबे माजार सगले ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्परान केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भोगतांचें मरण भोव मोलादीक. जबाब. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हूण आमी ताका फारीक करतले. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकोनीचो पूत. म्हज्यो सांकली तुवें तोडून उडयल्यात. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब.
सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशें म्हूण आमी ताका फारीक करतले. उद्गार. Zoe sorbes pora, Zoe sorbes Ora, Zoe, 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 sorbes ora, Zoe, Zoe, sorbes ora, Zoe, Zoe. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. Zoe, sorbes ora, Zoe, Zoe, sorbes ora, Zoe, 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 sorbes ora, Zoe, Zoe, sorbes ora, Zoe, Zoe. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हळें तो सांगता तें कठीण लागता. कोणाच्यान असलें आयकून घेवंक जायत. हाका लागून आपले शीस अशें गुणगुणटात म्हूण आपणाचेच ओस्तोंगी जाणां जावन जेजून तांकां म्हणलें हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जीव दिता मांस कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांवें सांगल्या तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मदें विस्वास धरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास धरची नासलीं आनी कोण कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच जावन जाणा आसलो. आनी ताणें म्हळें देखूनच हांवें अशें सांगलां बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगोर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण पाटी सरून गेले आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हणलें तुमी वचूंक सोदतात. सिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतले. हांव तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची आनी तूं देवान संस्कारलेलो म्हूण आमी सत मानून घेतलां आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो तुमकां 12 जाणांक हांवें विचून काडल्यात की ना तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणीत क्रिस्ता. तुमी वचूंक सोदतात. जेजूचो प्रश्न आपल्या शिसांक. भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी आमचे भोंवतणी नदर मारून पळयता तेन्ना आयचें शुभ वर्तमान जो संदेश आमकां दिता तो आमच्या दोळ्या मुखार जाल्लो दिसती पडटा. भोव करून ह्या दिसांनी आतां एलिसांवाची खबर आमी जाणाव आनीक राजकी मळार कितें जाता तें आमकां दिसती पडटा. भोव करून ह्या दिसांनी आतां विडियोज येवपाक लागतात, पेपराचेर येवपाक लागता. उमको दुसरे पार्टीन गेलो, ही पार्टी सोडून ते पार्टीक जॉयन जालो. गोंयांच न्हू आख्या भारतांत हें ह्या दिसांनी चालू आसा. आनी एक पॉलिटिकल पार्टी आपणाचें रूप दाखोवपाक आपणाक कोण जॉयन जाला आनी खंयची पार्टी सोडून येयला हें दाखयता. काल राती एक फोन आयलो एक तरणाट्याचो फादर आनीक एकले गेले, आनीक एक मेंबर गेलो. ही पार्टी काबार जाता अशें दिसता. ते दुसरे पार्टीन गेला. आतां कितें करपाचें हांकां आनीक आनीक फुडार ना असो दिसता. आनी तेन्ना हांवें हींच उतरां ताका म्हणलीं तुंय वसोंक सोदता जाल्यार तूंय वच, म्हजी तकली पिड्ड्यार करनाका ह्या वेळार.
कित्याक ह्या दिसांनी ह्यो वस्तू चालू आसात, प्रोपगंडा करप, दाखोवप की आमचे वाटेन इतले जाण आसात, तेंचे आमी इतले हाडले, ते काबार जातले, हेंच्यान कांय जायना, आमच्यांनीच जाता, ह्यो वस्तू चालूच आसात. तातूंत भितर पोरजा जे कोण वोटर आसात सांडलेले आसात, थोडे साणूक लागलेले आसात. कितें करचें तें कांयच कळना, कोणाक पातयेवपाचो खबर ना, भिरांत दिसता. आनी असल्या संदर्भांत जायत्या जाणांक एटलिस्ट तो ऑफर घेवन 6 तारखेर ट्रेनीचेर भायर सरून वालांकांनी वचत जाल्यार चड बरेंशें. वोटूच मारप ना, कित्याक हांकां कोणाक पातयेवंक जायना, सारकें न्हू? हो नियाड घडये आमकां जायत्या जाणांक हे भाशेन ह्या दिसांनी दिसता. जाल्यार भाव भयणीनो, जेजूचीं उतरां आमकां भोव गरजेचीं. आमच्या मनान जें कितें शिजता भाजता तें तितलें गरजेचें न्हू. आनी जो प्रोपगंडा आमकां दाखयल्लो आसा, व्हिडियो येवपाक लागतात, पेपराचेर येतलें, आयज हेडलायन्स आसतल्यो, वाचीत जाल्यार कळटलें तुमकां खंय कितें जाता तें तितलें गरजेचें न्हू. हें जायत रावतलें. पूण तातूंत भितर हो प्रश्न गरजेचो, तूं खंय आसा? तूं घोट रावपाक आसा काय तूं हल्ला? दुसरी वस्त, म्हाका फोन केल्लो ताका हांवें सांगलें, हें सोडपाचें आनी एका तावन तेका जॉयन जावपाचें आनी रिजन्स दिवपाचें, दीस इज द वर्क ऑफ वीक हार्टेड. जीं कोण काळजान बरीं घोट ना, मजबूत ना, तेंची कामां तीं. ह्या पासत तूं जरी तर घोट रावपाक सोदता, तूं पळय आयचो संवसार कसो आसा, तूं पळय सोत खंय आसा आनी त्या वाटेन उबो राव. तूं जरी तर वीक हार्टेड, तुजें काळीज सारकें ना, घट ना, जाल्यार तुंय तांचे बराबर पावतलोय. जेजूय असलेंच आपल्या शिसांक सांगता. जेन्ना हे शीस गुणगुणटाले, तेय हेच म्हणटाले, अरे एक एकलो सोडून वेता मरे आमच्या गुरुजीक. तो उलयता, तो सांगता, आपण म्हजेंच मांस दितलो, म्हजें मांस खाता, ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें, म्हजेशी येता ताका भूक लागची ना, विस्वास दवरता ताका तान लागची ना. हें कितें सगलें? हें म्हणटा तें आयकून जायतीं जाणां सोडून वचपाक लागल्यां, कित्याक तो सांगता तें आयकूंक कठीण लागता. आनी हें शीस आपणाचेच भोंवतणी, आपणाचेच भितर जेन्ना गुणगुणटाले, तेन्ना जेजू हें आपूण समजून घेवन तांकां संदेश दिता. जेजूशी कंप्लेन दिवपाक कोण वचूंक ना. तशेंच घडये ह्या दिसांनी आमच्या मदल्या जायत्या जाणांक जाता, आमी कोण पार्टी आहात तांकां कंप्लेन करपाक वचना, पूण आमी एकामेका मदें गुणगुणटा, ना रे बरो फुडार ना, जावचें ना तें, आमी त्याच वाटेन रावल्यार बरें, अशें गुणगुणटात. तेन्ना जेजू हो जबाब दिता. तुमी वचूंक सोदतात म्हणल्यार आर यू वीक हार्टेड? गो, यू डोंट बिलोंग ओवर हियर. जरी तर तूं वीक हार्टेड, तुजें काळीज मजबूत ना, तुका थिराय ना, आनी तूं थिराय सांबाळपाक सोदिना, जाल्यार तूं ह्या भावार्थान उपकारोच ना. चल वच, बरे भाशेन वच. पेद्रूक जेन्ना पेद्रून जेन्ना हें आयकलें तेन्ना ताणें रोखडो जबाब दिलो, सायबा खंय म्हूण आमी वेतले हांव? तूं आमकां वच म्हणटा न्हू, खंय म्हूण वेतले हांव? सासणाच्या जिविताचीं उतरां आसात तीं तुजे सवें आसात, आमी पळयल्यांत तीं, आमी अणभवल्यांत हीं उतरां. तुजें उतर जिवीत दिता तसलें, मेल्ल्यांक पासून जिवन करता तसलें तुजें उतर सासणाच्या जिविताचें. जाल्यार आनीक कोणाशी वचपाचें आमी? म्हणजे पेद्रू सांगून दिता, आमी तुजेच बराबर रावतले. कित्याक तूं देवान मागलोलो म्हूण आमी मानून घेतलां. तुवें जीं ओचोऱ्यां आमकां करून दाखयल्यांत, तुवें उतरां जीं उलयल्यांत, तूं जे भाशेन आमचे लागीं वागता, तूं जे भाशेन आमकां देवाचें उतर सरळपणी नितळ करून सांगता, हें सगलें जाल्या उपरांत तो तूंच देवान मागलोलो, देवान धाडलेलो आमी मानून घेतलां. आमकां आनी खंय वचपाक नाका. आनी तरूय आसतना जेजूचीं उतरां हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात, आनी तुमकां वेंचून काडल्यात तातूंतले असले परते वचपाचे जायते आसात. आनी त्याहून चड तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जाणा जावन जेजून देंवचाराक वेंचून कित्याक काडलो? आपणाच्या बाराबरच्यांक आसपाक. 12 जाण आसात, फकत 12च, थोडो नंबर, आनी तातूंतलो एक देंवचार आनीक काडलो. कित्याक गाय भाव भयणीनो, म्हजी समजणी ही, देंवचार म्हणल्यार ह्यो चॅलेंजीस, आव्हानां. देंवचार जरी तर आसा तो पाड घालपाक सोदता, परतून कितेंय करपाक सोदता जाल्यार तो घडये आनी कोणाक सांगता, जे कोण दुसरे आहा तांकां.
पूण तो सांगता तेन्ना एक चॅलेंज सांबाळून दवरपाक, अवघडायांतल्यान उबें रावपाक. आनी देखूनच घडये ताणें देंवचाराक वो जुदासाक वेंचून काडलो बाराबोर आसपाक. हें आव्हान सदांच आसचें म्हज्या शिसांक. कित्याक आव्हान ना, चॅलेंज ना जाल्यार जें आमी कितें करता ताका तितलें मोल ना. आनी हें आव्हान घेवन ह्या शिसांनी कितें केलें, हाच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता भाग्योन पेद्रू एनियसाक पयलो बरो करता. एनियस उठ, तो उठलो, तो जालो बरो. मागीर जोपा गांवांत ताबिता हे वस्तोरेक मेल्ली ती बरी वस्तोरी, सगल्यांक आदार करताली, विधवा. आपणाचे लागीं जें कितें आसा तें घेवन दुसऱ्यांक पावताली, जायत्या जाणांक दूख भोगली. ही बरी वस्तोरी आसली ती आमचे मदली देवान काडून व्हेली. नाका जाल्लीं ती आहात आजून पासून. जाल्यार जेजून जी पदवी दिल्ली वो जेजूच्या उतरांक जें कितें पेद्रून सांगलेलें, तुजे सवें आसात सासणाच्या जिविताचीं उतरां घेवन पेद्रू रावलोलो पोपडे. हेंच जिवीत आतां दुसऱ्यांक दिता. पेद्रू वरवीं हें जिवीत दिवपाचीं ओचोऱ्यांक घडटात. भाव भयणीनो, आमी जरी तर जेजू बाराबर रावता, अवघडायो जायत्यो आसतल्यो, आव्हानां जायतीं आसतलीं, आमच्या दोळ्या मुखार आनी आमचे भोंवतणी जीं बरीं मनशां म्हूण आमी जायते पावटी पातयेल्लीं आसात, तीं जायते पावटी नाच जातलीं, वेतलीं, गडगडटलीं, काळीज वीक पडटलें. तर असल्या वेळार थिराय सांबाळटा ताकाच जिवीत मेळटलें आनी ताच्यानूच पेद्रू भाशेन हें जिवीत दुसऱ्यांक दिवंक जाता. तर ही कृपा भाव भयणीनो आमकां मागुया. ही कृपा आमच्या वडिलांक मागुया. भोव करून आतां ह्या दिसांनी जेन्ना हे लिसांवाची तयारी चल्लेली आसा, भोव करून हे पॉलिटिकल लिडर्स आसात, आमचो देश चलोवपाक सोदतात, तांकां ही कृपा मागुया. तांणी थिराय सांबाळूंक, भियेना जावंक आनी आमकां लोकांक परजेक आमी आमचे भोंवतणी घडटा तें पळोवन आमचो भावार्थ हालोना जावंक, आमची थिराय घडघडना जावंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. देणी आमची पेटोवंक घालता, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची गोनां तुका दिता, स्वीकार कर प्रार्थून मागता. तुझ्या उदाहरणांत तुवें आमकां दिलें तें मानून घे म्हूण विनोद करता, आमचो जेजूची कूड तो जातलो, आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचे म्हज्या भाव भयणीने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नामके पवित्र सुवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोयाळेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलोलो आनीक तो मरो ना, पूण सासणाक आसा जिवो.
देखून सासणाच्या पास्कांच्या संतोसाच्या नदार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 तोलबारांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गीक तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नवी आतां ताका सोय उंच सर्गीक तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर घोटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडिल्ली सुम्या संवसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांचेय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्लोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतल्या तुजे सवे आसात उतरां सासणाच्या जिविताची. ही सासणाची जिविताची उतरां आमकांय जेजून शिकयल्यान, जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान सगलीं बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्वीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां गाडणेकून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो शेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुमच्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. बोमोगाळ बापा, दयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळायेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं, तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F20 पेज नंबर 95. F20. संसार सोपोरिया तुमचे संगाती नावासा
Moje